अपडेट बुलेटिनात, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें हें आमी आमच्या सब एडिटरा कडल्यान जाणून घेवया। वेळ वगडायनासतना सगळ्यान पयलीं या डेस्क इनचार्ज सुशांत गावस हांच्या कडेन। सुशांत गावस, तुमच्या कडेन आयज कसली बातमी आहा? आयची म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काणकोणकारांक एक आश्वासन दिला। सभापती रमेश तवडकरान काणकोणा लोकोत्सव आयोजीत केला आणि ह्या लोकोत्सवाक बरो प्रतिसाद मेळटा। आयज ताचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले। मुख्यमंत्री ह्या नात्यान काणकोणचे उदरगती खातीर आपूण सदांच वावर करतलो अशे तरेचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें। स्कील इंडिया हे येवजणे खाला तरणाट्यांक स्कील करपा खातीर काणकोणाय विशेष अशी कार्यावळ आयोजीत करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। दुसरे वटेन जावती श्रमधाम येवजण जावं ते येवजणे खाला सभापती रमेश तवडकरान काणकोणच्या गरीब घराब्यांक घरां बांदून दिल्यात, ताचे खातीर आपूण मजत करतलो। ते भायर जो लोकोत्सव फाटली कितलीशींच वर्सां लोकोत्सव आसा तो काणकोणा जायत आसा, ताकाय हातभार लायतलो। लोकांनी ताका प्रोत्साहन दिवचें। जी गांवांतली बायलां थंय कितें आपल्यो घरांतल्यो वस्तू म्हणजे फळां किंवा आनी कितें गांवठी पदार्थ घेवन बसतात ती लोकांनी विकती घेवन तांकां प्रोत्साहन दिवचें अशी तरेची मागणी लोकां कडेन केल्या। हो जो लोकोत्सव आसा तो आयच्यान 3 दीस चालू उरतलो। दुसरे वटेन आयज डिसेबल म्हणजे अपंगूळ लोकां खातीर एक मडगांवा विशेष कार्यावळ जाली। हे कार्यावळींत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो। डिसेबल खातीर फुडल्या अर्थीक वर्सान म्हटल्यार एप्रिलाच्यान नवीन खातें सुरू करपाचें थारायलां। एप्रिलान हे खात्याचो जो आहा तो शुभ मुहूर्त जातलो आणि जे डिसेबल पर्सन्स आसात तांकां ज्यो कितें प्रॉब्लेम फेस जातात ते प्रॉब्लेम ह्या खात्या अंतर्गत सोडोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्लें आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। तर सरान सांगलेले बातमी म्हणल्यार 2 मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यो बातम्यो आसात त्यो म्हणल्यार आयज सकाळीं काणकोणा लोक उत्सवाचें उक्तावण जालां आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्लें आसा आणि ह्या उक्तावणा वेळार ताणें सांगलें की काणकोणकारांच्या उदरगती खातीर आपूण सदांच वावरतलो अशें आश्वासन ताणें तांकां दिलें आसा। आतां आमी मुखार वचुया आमचे सब एडिटर उशा झरावकर हाचे कडेन। उशा, तुज्या कडेन आयज खंयची बातमी आसा? काल वास्को न्यू वाड्यार एक सांजचे वायट घडणूक घडली। 9 वर्सांचो भुरगो घरांतल्यान गाडयेची चावी घेवन येवन ताणें ते गाडयेक लायली आनी एक्सेलरेटर ओडलो। सो तेंची घरा कडेन मातशी देंवती आसलेल्यान ती देंवते वयल्यान गाडये सयत तो वांगडा पत्र्यांचेर पडलो। उपरांत तो सकयल रस्त्यार पडलो आनी त्याच रस्त्यान एक दुचाकी वयताली। देवा दयेन त्यांचो वेळ बरो आसलेलो आनी तांकां खंय तरी ती लागूना, पूण ताका तकलेक मातसो मार लागलेल्यान आनी दुखापत जाल्ल्यान स्कॅनिंगा खातीर आनी फुडल्या उपचारा खातीर GMCन भरती केला। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार शुक्रारा सकाळीं आयज फातोडेर पेडामळ कुडचडेर ह्या वाठारांत एका अनवळखी मनशान 7 गाडयांची तोडफोड केली। तातूंतले 5 गाडयांचे हारशे फोडल्यात आनी ह्याच संदर्भात थंयच्या थळाव्यांनी केपें पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्या आनी जे केपेचे पुलीस आसा तो फुडलो तपास करतात। आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आतां खंय तरी जी मातयेची जी दिवजां आसात ती खंय तरी कमी जायत गेल्या आनी पितूळची दिवजां आसात तेंची खंय तरी बाजारात आतां येवपाक लागल्या। ह्यो ज्यो आमच्यो तिनूय ज्यो बातमी आसात तुमी पुराय पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनान। तर उशान सांगले 3 बातम्यो। पेडामळ कुडचडे हांगा अनवळखी मनशान 5 गाडयो फोडल्या आणि हाचो पुलिसाचो सोद घेतात कोणी फोडल्या ते। आमी आतां फुडें यात संजना कडेन। संजना, आयज तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा?
आयची आतांच्या घडयेची म्हत्वाची ब्रेकिंग म्हणल्यार TMCची खासदार महुआ मोत्रा हांची कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणांत खासदारकी रद्द केल्ली आसा. हे विशींचो थाराव लोकसभेंत आयज दनपारां मंजूर जालो. तांची खासदारकी रद्द करपा खातीर NDAन थाराव घातिल्लो तो एकमतान मंजूर जालो. मजगतीं विरोधकांनी हाचेर आक्षेप केला. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणल्यार लिव इन रिलेशनशीप आतां चडशे प्रेफर करता ते एक घातक दुयेंस. ही पद्दत मुळा पासून उमटोवपा खातीर सरकारान कायदो करचो अशें काल हरियाणाचे भाजपा खासदार धर्मवीर सिंग हाणें लोकसभेंत उलयतना म्हणलें. आनी तिसरी जी आसा बातमी ती म्हणलें दिवचलच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरी स्कुलान इलेक्ट्रीक कार केला. म्हणजे तांच्यांनी प्रोजेक्ट म्हणटकून 20 मार्क्साका लागून टिचरीन तांकां प्रोजेक्ट कर म्हणून सांगिल्लो. त्या हितूनच्यान तांच्यांनी एक वेगळे तरेन कितें तरी करया म्हणटकून तांच्यांनी इलेक्ट्रीक कार केली आनी तांची गोंयभर सद्या तोखणाय जाता. ह्यो तिनूय बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. संजनानूय 3 बातम्यो सांगल्या आसा. तर दिवचल हाय सेकंडरीच्या भुरग्यांनी 2 भुरग्यांनी एक इलेक्ट्रीक कार तयार केल्या आनी ही गोंया खातीर खंय तरी एक अभिमानाची गजाल आसा. आमी मुखार वचूया आमचे सब एडिटर रश्मी नरसे हेच्या कडेन. रश्मी, तुज्या कडेन आयज खंयची न्यूज आसा? उत्तेजा आदिवासी विद्यार्थी संमेलन ह्या 11 तारखेक जाता डिसेंबराक वेर्णा म्हाळसा नारायणी सभाघरान हे संमेलन जातले. ह्या फावट तेंच्यांनी 2 स्पेशल जे डिस्कशनाक विशय हाडल्यात आनी जेंचेर ह्या जे भुरगे पार्टिसिपेंट जातले विद्यार्थी ते मार्गदर्शन करपी आसा सुरेश चव्हाण. ते लिगल इन्फॉर्मेशन कशें आसता सगळें ते मॅनेजमेंट लिगल मॅनेजमेंट म्हणजे कायदेशीर बाबी बद्दल मार्गदर्शन करतले. दुसऱ्या सोनाली पठणकर जी सायबर सेफ्टी विशीं मार्गदर्शन करतले. आयच्या काळान जर हे दोनूय विशय पळयत जाल्यार हे खूब इम्पॉर्टंट आनी म्हाका दिसता आदिवासी विद्यार्थी संमेलनान अशे विशय डिस्कस जावप हेची देख नक्कीच सगळ्या म्हणजे जे विद्यार्थी जावं संघटना आसात तेंच्यांनी घेवपा सारकी आसा. सो ही न्यूज तुमकां आयज आमच्या साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. तर रश्मीनूय बरी एक म्हत्वाची अपडेट दिलेला. आनी एक म्हत्वाची न्यूज म्हटल्यार आयज सकाळी नुव्या आल्ले बायपास रस्त्याचेर कोळशाची वाहतूक करपी एक ट्रक उमथलो. ह्या कारणान कोळसो पुराय रस्त्याचेर पडिल्ल्यान येरादारीची गोडी जाली. ड्रायव्हराकूय किरकोळ जखमी जाला आनी ताका जॅम लागिल्ल्यान खंय ताका असो ह्यो ट्रकाचो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. सब एडिटरांनी ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां सांगिल्ल्यो आमच्या 7 PM बुलेटिनाक तुमकां पळोवपाक मेळटलो. कॅमेरामॅन यश सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरण